See, I don't want to please anybody. स्टॅच्यू घातलो, रातचो घातलो, सगळे लोक जाणा. आधी स्टॅच्यू खंय हाडलो, फाटल्यान हाडलो. आमी ऑब्जेक्शन हाडला ताका हाडूंक. खंयचेच मिडियाक सांगूंक ना आमी की थिंगा स्टॅच्यू घातला तो काड म्हणून. तेजे फाटल्यान हाडलो, रोडाक तेंकोन हाडलो. सगल्यांक दिसतालो, वयताना सारको दिसतालो. त्याच जाग्यार व्हडलो घातलेलो जाल्यार कोणाक प्रॉब्लेम नासलो. ते आमी पयलींच सांगलेले तेंकां. आमी पयलींच सांगलेले. आतां तेणी आयकोंक ना. तेणी मुद्दम हे करपाक म्हणजे एक कितें तरी इश्यू करपाक तो हाडून रस्त्याच्या मदेकात घातला. आतां तो इश्यू जालो. आतां हेचेर उलोवन आनीक इश्यू वाडोवप ना. जे कितें हे आहा तेंचे भितर कितें आतां उलोवप चलता तेजेर ते फायनल जातले. आमी उलोवन आनीक उजो घालप ना भितर. अँड दीस इज नॉट माय स्टायल टू पुट फायर. आमी तेंकां कितें सांगलेलें ते सायडीन आहात त्याच जाग्यार घाल. आमचें ऑब्जेक्शन ना म्हणून. तुमी पंचायती कडेन वचात, तेंकां कॉन्फिडन्सान घेया. थिंगासरलो वॉर्ड मेंबर आहा, गीता परब डेप्युटी सरपंच आहा, तिकाय कॉन्फिडन्सान घेया, सरपंचाक घेया, सगळे पंचायतीक एक्सप्लेन करा आनी करा म्हणून. हो विशय तेंच्यांनी रोडार मदेकात घालून तो जाल्लो आहा. पूण म्हाका दिसता तो सद्याक तरी वॉर ऑफ वर्ड्स चालू आहा. तो आनीक लांबोवप ना. तेजेर आनीक विशय करप ना. तेजेर आनीक इश्यू करप ना. दिस इज नॉट रायट. शिवाजीकूय लायक जावचें ना तें. तो व्हडलो लिडर आहलो, वॉरियर आहलो. आनी पीपल ऑफ ऑल रिलिजन्स रिस्पेक्टेड हिम एट दॅट पर्टिक्युलर टायम. दॅट इज वाय इवन द लीडर ऑफ अ मुस्लीम कम्युनिटी वॉज हिज सेनापती. म्हणजे तेणें दवरलेलो एक ताका म्हणजे तेजो खास करून. म्हणजे तो डिफरन्शिएट करिनासलो. सो हिंगासर इश्यू रिलिजनाचो जावंक जायना. कोण कोण तेजेर राजकारण करूंक सोदता आनी तो सद्दां उठोन तेजेर ते कॅसेट कशी झरयत आहा ते रॉंग. ती कॅसेट बंद करपाक जाय. तेजेर तुका मत्ता पडची ना. तेचेर तुका लोक कन्विन्स जावचे ना. ते राजकारण करता पळय तेजेर लोक कन्विन्स जाय. लोक म्हणटा आयचे आमचें कितें काम आहा, जे इश्यूज आहा ते एड्रेस कर. नोबडी इज इंटरेस्टेड इन स्टॅच्यू पॉलिटिक्स. स्टॅच्यू पॉलिटिक्स जालो, एक दीस जालो, 2 दीस जाले, सद्दां उठोन सेम कॅसेट झरयता. ते सारकें बंद करात. हें म्हाजें म्हणणें. कित्याक हे सगळें राजकारण जे चलता पळय तें, हे राजकारणान आमी आनीक तितून फुडें उलोवप ना. तितून आमी कितें उलय थिंगा आनीक मायकल इज ट्रायंग टू फ्यूल अप. म्हणजे आनीक कॅरोसीन घातलें, आनीक पेट्रोल घातलें. तसलें सारकें न्हू तें. थोडे जाण कितें आहा, जे कोण पॉलिटिक्सान मेल्या म्हणजे ते खंय ना ते समजता की आमी लिडर जातले म्हणून अशें तेंकां दिसता. ते तेंकांच दिसता. भितरल्या भितर तेंकां आख्खी रात जेम पडना. सकाळी फुडें ते फोन मारता आनी तुमी केन्ना येतले. न्यूज आहा म्हणटा. कसलो न्यूज ते सांगिना. तेंकां हाडटा थिंगा आनी न्यूज करून लायता. म्हणजे दे आर ट्रायंग टू फ्यूल अप. नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दॅट. दे आर गॉन. इलेक्शनाक बसले, शेणले, गेले घरा. तेंकां रिवायवल ना. ते आतां कितें स्टॅच्यू घेवन शिवाजी महाराजाक घेवन ते परत रिवायव जावंक सोदता. असो टायम येवंक शकता की ते शिवाजीकूच देवंक शकता आनी आपूण बसोवंक शकता ते घोड्याचेर. त्या खातीर हांवें कोणाक तरी सांगलें आनीक घोडो जाय जाल्यार फाटल्यान घाल म्हणून. तेजेर कोण घाली नाका. तेका येवन बसोवन आनी खास काडून या आपली. जाय पळय तितली खास काडप. बेश्टो घोडो हाडून दवरप फाटल्यान. जितो न्हू हा. तो हेचो कसलो तो हेचो आसता पळय तो आतां केला पळय तो तल्लो हाडून धरप. शिवाजीक आमचे ऑपोजिशन काय ना. आय रिस्पेक्ट इट. ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर. ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ आवर कंट्री. पूण हे शिवाजीच्या नांवान राजकारण चालू आहा. ते समजता की आमी तेच्या नांवान आमी रिवायव जातले. आमचे पॉलिटिकल कॅरियर रिवायव जातलो. आपूण शिवाजीच कसोच लोक सजमता. कांय सजमना बाबा लोक.
कोंगोडकार सगळे हुशार आहा. कोंगोडकार झाडाक कितें चल्ला पळय ते, कसलें राजकारण चल्ला पळय ते, and they are trying to polarize. And I'm again appealing to the people of Goa, do not get polarized. आम्ही सगळे एक क्रिस्तांव हिंदू आम्ही सगळे एकवटान रावल्ले गोंयांत. केन्नाच भेदभाव जावंक ना हितून, केन्नाच डिफरन्शिएट जावंक ना. हितून अशे तकलेन हुशार लोक आहा जे पॉलिटिक्सान शेणल्या. हेचो आसता पळय तो आतां केला पळय तो तल्लो हाडून धरप. शिवाजीक आमचे ऑपोजिशन काय ना. आय रिस्पेक्ट हिम. ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर. ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ आवर कंट्री. पूण हे शिवाजीचे नांव राजकारण चालू आहा. ते सजमता की आमी त्याच्या नांवान आमी रिवायव जातले, आमचे पॉलिटिकल कॅरियर रिवायव जातलो. आपूण शिवाजीत कसोच लोक सजमता. काय सजमना बाबा लोक. कोंगोडकार सगळे हुशार आहा. कोंगोडकार झाडाक कितें चल्ला पळय ते, कसलें राजकारण चल्ला पळय ते, and they are trying to polarize. And I'm again appealing to the people of Goa, do not get polarized. आम्ही सगळे एक क्रिस्तांव हिंदू आम्ही सगळे एकवटान रावल्ले गोंयांत. केन्नाच भेदभाव जावंक ना हितून, केन्नाच डिफरन्शिएट जावंक ना. हितून अशे तकलेन हुशार लोक आहा जे पॉलिटिक्सान शेणल्या. ते खंय तरी हो इश्यू घेवन आपूण हिरो जावंक सोदता. बाबा तुका कोणें सांगला तो घाली नाका म्हणून आहा त्या जाग्यार. हे मुद्दम राजकारण करप चालू आहा. आमी हेचेर कांयच उलयना. आमी हेचेर अगेन्स्टूय उलयना वा फॉरूय उलयना. लोक जाणा म्हाजो स्टँड कितें तो. सो व्हडले पेपारे घेवन आनी फोग मारून आनी ढोल घेवन भोंवन म्हाका सांगपाची गरज ना. तो घोडो तुमकां जाता जाल्यार आनीक घाला फाटल्यान. केन्ना तेका खास जो तर येयली आपूण लिडर जावपाची जाल्यार तेका येवन बसोनी थिंगा फाटल्यान. शिवाजी कडेन न्हू, शिवाजीक देंवन न्हू. शिवाजी आमचो लिडर, आमी मानता. फाटल्यान घाला घोडो. तो हेचो पाशाणी हाडा, कल्लो हाडा आनी घाला एक आनी दिया तेका बसपाक. हे फालतूर लोक हे लोकांक डिवायड करूंक सोदता. हेंकां कशें फुडें हें करूंक दिवप ना. कोंगोडकार जाणा. कालांगूटच्या लोकांक म्हाका सांगपाची गरज ना. सगळे कोंगोडकार जाणा इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन. सगळे म्हाजे हिंदू भाव भयणी, सगळे आमचे कॅथलीक आनी आमचे मुस्लीम एंड अदर्स सगळे जाणा हेचेर राजकारण चालू आहा. हांव आनीक हेचेर उलोवंक सोदिना. आनी जे कोण करता तेणे आयच्यान बंद करचें हें राजकारण. तूं कोण न्हू. यू आर नोबडी टू डू दीस. यू हॅव डन इनफ. So stop it. One question. Thank you.